मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजीका मगे मस्त धन्यवाद आणि आयचे सगळे भक्तांक मगेले स्वागत असा आणि मगेले दंडवत प्रणाम असा बी हे नरसिंग देवालय एक महात्म्य जे आम्ही ऐकूया सगळ्यांना ऐकायला उरतले हे मस्त वेळ ऐकायला उरतले जाल्यार देवा लील यशस की कितलं पण ऐकता तितलं पण तितलं आमगेल रुच तो वाढता आता भायरचे भौतिक विषयांत आम्ही आजी न्यूजपेपर वाचता ती फाल्यां ते काढून उडयन रद्दी दिता ती तांत काही आमकां इतलं रुची मेळना जाल्यार देवा लिहिलें तू प्रतिपंत आम्ही ऐकता ती वाचता ती तांतू कसं कोणी एक नवीन आमकां अनुभव जाता नवीन कसले एक शिक्षा मेळता म्हणून माझी हांव नरसिंग आरती सांगून नरसिंग देवाला अनुग्रह आम्ही घेऊन नरसिंग देवाल बद्दल आम्ही चर्चा करूया उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम् श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेषु जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपु वृक्षः शिलाटङ्कानभालाये पितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाले नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमधिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे अद्भुत शृङ्गार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण सकड सिनियर वरिष्ठ वैष्णवाले आशीर्वाद घेऊन हांव नरसिंह देवा बद्दल थोडे कसने गोत आसा ते हांव शेअर करच्या इच्छा करता तर श्रीमद भागवतांतू 7वें स्कंदांतू 8वें अध्यायांतू नरसिंह देवाले लीले बद्दल भारी लायक वर्णन आसा आम्ही हांगा पळोवया की नरसिंह देव नरसिंह नर आणि सिंह अर्ध सिंह आणि अर्ध मनुष्य नर जावन कशी अशी हे रुपारी कशी आयला ना देव आणि हे लिलांतू पुरा लिलांतू आम्ही कसं शिक्षा मेळता देवान एक लिलेंतू आमका कस कसो नमुना शिक्षकांक अवकाश करून दिल्या म्हणून हाजे आमी पळोवया तमी पळयता ती कृष्णाना 10 अवतार प्रमुख अवतार घेतिले 10 प्रिन्सिपल इन्कारनेशन्स तांतू हे एक नरसिंह अवतार म्हणले एक भयंकर एक उग्र रूपाचे एक भयानक रूप देवानं दाखयले हे कसले असल रूप घेतले आणि
हे पुरा लिहिलें तू आम्ही पळव येता तीन मेन कॅरेक्टर असा कोण सांगता वे कोणे तीन मेन कॅरेक्टर कसा लांगा हे लिहिलें तू नरसिंह लिहिलें तू हिरण्यकशिपू आणि प्रल्हाद. हा. अनेक मेन म्हण हिरो नरसिंह hero. नरसिंहदेव होय. बघा. तीन मेन कॅरेक्टर आम्ही पळोवया हे तीन पॉवरफुल कॅरेक्टर असतात ती पॉवरफुल लेसन आम्ही शिकच्या मेळता ऑफकोर्स हिरण्यकशिपून तू नेगेटिव्हिटीन तू कशी आमकां शिकच्या मेळटा म्हण आम्ही पळोवया अशी एक आम्ही पहिले लीले ऐकूया नरसिंग देवान लीले ऐकल शिवाय लेवल तान तू लेसन देवान कसं शिकयले म्हण आम्ही ऐकूचे ना पहिले आमकां लेवल अनुग्रह जाव का देवान लीले आम्ही ऐकू का ची फोर कुमार आज तुम्ही सगळ्यांना ऐकल्या चतुष कुमार त्यांनी एक वेळे वैकुंठाक विष्णू दर्शन वता ती वैकुंठ गेल तेन्ना वैकुंठान तू सात द्वार असा सात स द्वार पार करून सातवे दारान तान वता म्हणताना तांकां जय विजय थंचे द्वारपाल विष्णुले द्वारपाल आणि जय विजय तांकां दाबयतात हे चतुष कुमार कोण आणि ब्रह्माले पुत्र आणि सांसान उरतात ते चार कुमार सनातन सनंदन सनत कुमार चार कुमार ते नाव सांगता चतुष कुमार म्हणून त्यांनी ब्रह्माना ताक सांगिले ब्रह्माना हे उत्पत्ती मनशाल उत्पत्ती करचे खातीर तांकां सांगिले तुम्ही विवाह जाव का आणि संतान उत्पत्ती करता हे जगान सृष्टी केले हांवें मनशाल सृष्टी हांगा जाव का म्हणून जाल्यार तांणी सांगता ती बापसुले इच्छा विरुद्ध तांणी वता ती कसले म्हळ्यार तांकां हे विवाह जावन ते बंधनान तू तांकां बायल चेडूं हा जोडचे संपत्त करचे ते तू तांतू बंधनान तांकां पडचे ना आमकां देवाले मोक्ष प्राप्ती करता म्हणजे ते मार्गार तांणी आशिल्ले म्हण तांणी बापसुले हे स्वीकार केलो ना आज्ञे त्याचे खातीर आनी तांगेल इतली योगीक सिद्धी आशिल्ले ते सिद्धी मिती तांगेल जे बेळवणिगे आसा शारीरिक बेळवणे तांणी राबयले आणि सान जावन 5 वर्सां बालक जावन कुमार जावन तांणी आशिल्ले कशी वैकुंठात तांणी येता ती तेन्ना जय विजय तांकां राबयता ती अरे अरे तुम्ही खंय आयले हांगा हाय वैकुंठ हांगा कोणें मनशान हांगा येवचें जायना तुम्ही येवचे असलेरी तुम्ही घोर तपस्या करका विष्णू अनुग्रह प्राप्ती करका केन्ना विष्णू अनुग्रह दिता तुमकां हे जन्मा नंतर तुमकां विष्णू स्वरूप मेळटा तेन्ना तुम्ही वैकुंठा येवचे येता तुम्ही येवचे ना वचा वचा तुमगे हे सान खेळचे प्राय तुम्ही हांगा खंय आयली वचा म्हणटा तेन्ना चतुष्कुमाराक कोप येता तुम्ही जय विजय तुम्ही साधारण स्थान नाही तुमगे स्थानमान कसले विष्णूले द्वारपाल तुम्ही म्हणे तिथली योग्य ते तुमकां आसा तिथली योग्य आसात तुम्ही तुम्ही भक्त आणि साधारण नाही तुम्ही तिथलं तुमकां कळक आशिल्लें आमकां गुरचुकच्याक आमी कोण म्हण तुका कळक आशिल्लें आमी विष्णून भक्ताक केन्ना तुम्ही राबोवचे ना अशी म्हणून तुमकां म्हळ्यार तुमकां योग्य ते ना हे सेव करच्याक देवा हे द्वारपाल जावन सेव ते कर द्वारपाल कोण गेट कीपर उरता ती वॉचमॅन उरता ती तांगेल ड्युटी कसो उरता आमगे लोक कोण आणि दुसरे लोक स्ट्रेंजर कोण होता गोतूर का म्हळ्यार तांणी कसले एक हार्म करचे ना भितर येवन बिल्डिंग येता ती आमी वॉचमॅन उरता ती पळयतात वॉचमॅन आतां गोतूर का की हे बिल्डिंगा कोण कोण राबता ती तांणी आयल्यार तांणी चेक करनाता हांगचे लोक तशीच भक्त म्हणल्यार वैकुंठ तांगेले नॅचरल स्थान देव तांगे मेळचे येता ती तांणी राबोवचे ना तुम्ही कशी राबयले तुम्ही हे सेवक योग्य ना ती तुम्ही म्हणून तुम्ही तुमकां शाप दितात तांणी तुम्ही पृथ्वींत वचा म्हणून ते टायम हे मोठो गोंधळ जावन विष्णू भितर बशिल्लो आयकता आणि विष्णू भायर येता आणि पयलीं येवन सनत कुमाराक तांकां तांगेले की माफी मागता क्षमा याचने करता की वही मेगेले एक्चुअली हांणी मेगेल प्रतिनिधित्व करता ती आनी द्वारपालक जावन हांव जबाबदार तांणी अपराध केले हांव जबाबदार तांकां माफ कर म्हणटात जाल्यार ते दपसून तांणी शाप दिवंक जाल्ले शाप काय वापस घेवचे ना तेन्ना विष्णू सांगता हे मेगेल प्रितीचे द्वारपालक आनी मस्त सेव केल्या त्याचे खातीर तुमकां एक हांव अवकाश दिता तुमकां एक चॉयस दिता एक तरी तुम्ही तुमकां शाप मेळून गेले आता तुम्ही पृथ्वीर वचू का
मगेल भक्तान तोंडांता येईल नंतर हांव ते फाल्स करेना. तुम्ही ते शाप हे करू का तो पण जाल्यार तुमका एक हांव हे दिता, अनुकूल दिता म्हळ्यार तुम्ही 3 जन्म राक्षस जन्म घेवेत, नवे 6 जन्म भक्ताल जन्म जाऊन तुम्ही घेवेत म्हण. ते न्हाणी जय आणि विजय आम्ही इतलं काळधन ते सेव करत आशिल्ले. आम्ही इतलं भक्ताल जन्मत ना बरेची 6 जन्म जाल्यार ते 6 जन्म बरे देवाल करच्यान आम्ही दूर उरका म्हूण. हे वैकुंठात ते योग कोणा मेळटा, देवाल सद्दा दर्शन जाता, देवाल सेवे लागून देवाल सेवे करचे मेळटा. तसल्यान तू आम्ही ते अवकाश काढून घेवचे ना. अडना आमकां राक्षस जाल्यारय अडना, आमकां कितलं कष्ट जाल्यारय अडना, जाल्यार 3 जन्मा भितर जालें तितले बेगी आमकां देवाल सेवे येवन वापस पावता. पण तांणी सांगता ती अडना आमकां राक्षस जाल्यारय अडना, आमकां 3 जन्मा पुरो म्हणटात. अशें कर न्हू. त्यांनी पृथ्वी देता ती तांगेले पहिले जन्म जाता हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू जावन त्यांनी जन्म घेता ती. नंतर त्यांनी रावण आणि कुंभकर्ण, तदनंतर शिशुपाल आणि दंतवक्र अशी तांकां 3 जन्म मेळटा. आणि कलियुगांतू तांगेले स्वतः इच्छेन त्यांनी अनेक जन्म घेता ती. जगाय आणि मदाय असं म्हणता नी ते चैतन्य महाप्रभुले हे ऐकल उरता. ते चैतन्य महाप्रभुले मिशन अंतू आमगेल योगदान उरका कसले पुणिदान अडना राक्षस जाले आम्ही एक क्रूर जाले क्रूर म्हणून त्यांनी एक जगाय मधाय म्हणून ते एक जन्म त्यांनी घेतलेलो होता. जाल्यार हे 3 मेन राक्षस जन्म त्यांनी घेतात. त्यांनी हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू आणि कश्यप आणि दितीले चरडू आणि ट्विन्स अवळी चरडू होता ती. ऍक्च्युली कश्यप एक ब्राह्मण आणि दिती तांकां मस्त कश्यप तो ऋषी तो केन्ना यज्ञ करता उरता, तपस करता उरता. दिती तागेले बायल तागेले सेव करता उरता. अशी मस्त काळ जाता तांकां चरडू म्हणून. तेन्ना दितीक मस्त दिसता की म्हाका बी चरडू जायी, हांव बी एक आवस म्हणले म्हणून घेवका. आवस म्हणले एक मातृत्व भावने प्रत्येक स्त्रींत उरता तशीच ही म्हाका बी आवस जावका म्हणले. हांव बी आवस जावका म्हणून सगळी घोवाक सांगता म्हाका चरडू जायी म्हण. तेन्ना तांणी जाल्यार ते वेळ समोर ना. हे दिवलावणे वेळ म्हणटा ती हे वेळार हे वेळ समने आमी हे वेळार शारिरीक संबंध दवरचे जायना. भूत प्रेतांनी भोंवता ती हे वेळार आमगे एक बरे चरडाक आमी जन्म दिवका म्हण कश्यप म्हणी दितीक सांगता. जाल्यार दितीले इतले हट उरता की ना म्हाका चरडू जायत जाल्यार तितले बेगीन इतलो काळ गेले आनी म्हाका वेट करचे ना म्हण. तेन्ना ते चुकीच वेळार तेन्ना कन्सीव जाली ती ताचे खातीर तिगेल चरडू राक्षस जावन जल्मा येयली. हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू. हिरण्याक्ष म्हळ्यार कोण भांगराचे हिरण्य भांगराचे तागेले आसक्ती मस्त पृथ्वी तुले पूरा भांगर 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 काढणं कारण पृथ्वी कितलं पोकळ कण सोडील की पृथ्वी काढणं उदका उडोवन सोडता. तेन्ना वरदेव येवन ते तागेले शिंगान ते पृथ्वीक उखळून पृथ्वीचे रक्षण करता आणि वरद हिरण्याक्षाक मान करता. व्हडले राक्षस उरता हिरण्याक्ष. तेन्ना केन्ना हिरण्याक्ष मरता की हिरण्यकशिपूक मस्त कोप येता विष्णून वयरी मगेल भावाक हाणें मान काडली न्ही म्हणून विष्णून वयरी तागेलो द्वेष आनीक मस्त वाडता. आनी तो विष्णू कसलेन तो स्वीकार करना आणि तो कसो करता आपूण देव म्हणून लोकां पुरा प्रचार करता. तागेले राज्यांत तागेले प्रजेक पुरा सांगता की म्हाका तुमी वर्शीप करा. कोण विष्णूक मानता ती तांकां पुरा मान काडा म्हण तागेले सैनिका तो आज्ञा दिता. कोण साधू संत विष्णूले हवन करता ती विष्णूले पूज करता ती आराधन करता ती तांकां पुरा मान काडा. आणि विष्णू प्रितीच कोण आसा की गाय आसा ती तांकां पुरा मान काडा म्हणून तांकां हे करता. तेन्ना हिरण्यकशिपू म्हळ्यार कसो न्ही सॉफ्ट बेड वन हू इज अटॅच टू सॉफ्ट बेड. तागेली इंद्रिय तृप्ती करचे तो इंद्रिय तृप्ती करचे खातीर तो कोणाक बी मान काडचा कसम बी लेवलाक तो पावता तितलो क्रूर आशिल्लो तो. जाल्यार ताका दिसलें कळ्ळें की विष्णू एक साधारण मनुष्य ना. तो केन्ना भावाक ताण मान काडली की विष्णू ना हिरण्याक्षाक तेन्ना तो विष्णू कशी पुणी करून हांव मारका मगेले हे घेवका हांवें रिवेंज घेवका हांवें. जाल्यार विष्णू साधारण मनुष्य न्हय म्हण बी ताका तशें
है ना. हिरण्यकशिपू इतलं स्ट्रॉंग असेल की, इतलं स्ट्रॉंग असेल की, ताका इतलं शक्तिशाली असेल हो. पुरा देवता लोकांक 33 कोटी देवतांक ताणे नियंत्रणात दवरली. तागेले एक आयब्रो वयर केल्यार नाही, इंद्रदेवाक ताण सांगल्यार आत्ताच्या आतां पावस दिता. म्हळ्यार आत्ताच खंयचे सीझन जाले त्या सिजनात ताण पावस येता. आता सूर्यदेवाक आता समर आता पळयतात आमी, समर हीट कितलो समर. सूर्यदेवा सांगता हे हीट इतलं नाका, कमी कर तुगे टेम्परेचर. इमिडिएटली सूर्यदेवान ते एडजस्ट करता ते टेम्परेचर तशी. आता वृक्ष आसा ती वृक्षाक आत्ताच्या आतां म्हाका फळ जाय. आता विंटर आसा, विंटरांत म्हाका आंब जाय. आत्ताच्या आतां त्या रुखान आंब दिवपाक. अशी प्रत्येक प्रकृतीक ताणें नियंत्रणान केल्लें, प्रत्येक देवतांक ताणें नियंत्रणान केल्लें. अशी हे देवता गण आसा ती मस्त एकदम त्राई त्राई जावन गेले हागेले एक टॉर्चर करत आशिल्लो तो. तागेले पुरा नियंत्रण ताण सांगिल वरी ताका बागसून उरता. तांकां कशें दिसलें आमगेलें जीवन कशें जालें. आमी विष्णूक शरणागत जाल्ले, विष्णू आमगेले देव. आज हे हिरण्यकशिपूक आमी भिवन तागेले पुरो ताका शरणागत जावपाक जालें म्हणून आमगेले मुखार कसं करतले. मुखार हो कशें आमकां हें करतलो म्हणून हे करतात, विचार करतात ते. तेन्ना ताणें विष्णूले वता ती कशी पुणी करून हे हिरण्यकशिपून हांवें तूं आमकां वाचयली. हांगा हिरण्यकशिपू हाका भारी खुशी. डेमिगॉड्स हे देवता गण तागे ताण सांगले वरी ऐकता ती. ताण सांगील वरी ताण सांगिल्ले नियम, ताण सांगील वरी ಒಟ್ಟು जगता असा म्हणून ताका भारी खुशी जाण. आनी तो कसो करता पुरा तागेले सैनीक लोकां पेटयता आनी पुरा साधू संत कोण आसा ती, गाय कोण आसा ती, कोण ते विष्णू भक्त आसा ती, विष्णू आराधन करता ती, तांकां पुरा मान काड म्हणटा. कडेर कडेर तो पळयता हें इतलें केलें पूर्ण विष्णूक मान काडता आसलेरी हांव शक्तिशाली म्हण ताका विश्वास आसा. जाल्यार विष्णू एक साधारण मनुष्य न्हय, एक साधारण देवता बी न्हय तो. हा एक मायावी आसा. तो कशी पुणी कर म्हगेले प्लॅन हें करतलोच, लॉक करतलोच म्हणून तो लेखता. तेन्ना म्हाका आनीक थोडे शक्ती प्राप्त करता सांग. ताचे खातीर म्हाका एक अमरत्व प्राप्त करता हांव एक अमर जाल्यार शाश्वत जाल्यार विष्णून म्हाका काही करचें ना तें म्हणगे न्हू. तो ब्रह्माजीले वता, ब्रह्माजी तपस्या करता. ब्रह्म कोण ब्रह्म सृष्टी करता, हागेले पुरा शक्ती आसा म्हणजे तो ब्रह्माले तपस्या करता. तपस्या कितलं करता, 1 वर्ष नाही, 2 वर्ष नाही, अशी 10,000 वर्ष तो तपस्या करता. पळया आता आम्ही हळूहळू योगी ऋषी मुनी ऐकले ती पुराणांतो इतिहासांतो की तांणी कशी तपस्या करत आशिल्ले, कितलं घोर तपस्या करत आशिल्ले म्हणून. हांग हो राक्षस जाल्यार एक राक्षसान हांग तुम्ही एक संयम, एक तपस्या करचे एक संयम जाय. हा आणि एक दृढते जाय, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन जाय. जाल्यार हिरण्यकशिपूले इतले डिटर्मिनेशन आशिल की तो पुरा एक 10,000 वर्ष एक पायार राबून तो तपस्या करत आशिल्लो. आणि इतले न्ही, इतले तपस्या कर न्हू तागेले पुरा अर्ध शरीर मुय्यान खावन घाल्ले. पुरा तागेले मांस चामडी पुरा मुय्यान खावन घाल्ले आणि पुरा शरीराक ते मुय्यान गुत्त जाल्ले. तितले घोर ताणें तपस्या केली. कडे अनेक सायडा म्हळ्यार तागेले बायल तागेले अरमनेंत आशिल्ली कयादू, ती ते टायमार गुरबीण आशिल्ली. ते हिरण्यकशिपूले वंश तिगेले गर्भांत पोट जाता आशिल्ली. केन्ना हे देवता गण पळयता ती की हिरण्यकशिपू तपस्या करच्या गेल्या तागेले बायल एकली आसा. आता ती आनी गुरबीण आसा. आता हिरण्यकशिपून आमकां इतले त्रास दिले, इतले आमगेले अवस्थ करून घाले. तागेले पूत आयल्यार ताका आनी कितले शक्तिशाली उरतलो. आणि एक आशिल कडेन आनी 2 जाले आनी कितले आमकां त्रास जातले. आमी पुरा आमगेले स्वर्ग लोक आमी पुरा लोक आमी सोडून वचका पडटले. ताचे खातीर आमी कसा करका हे कयाद धर घेवन ते चरडाक मान काडका म्हणून इंद्र येता आणि कयादूक घेवन वता, तांडून घेवन वता. ते वता आसतना नारद मुनी येता. नारद मुनी पळयता, इंद्रा विचारता हे कसं करता रे तू, हे कोण बायल मनीस कसले घेवन वता, अशी तांडून घेवन वता असा, हे अपमान मो, हे स्त्री कशी करचे ना म्हणता. तेन्ना हय ही स्त्री कोण म्हण तुका गोत्तसवे, ही हिरण्यकशिपूल बायल. हिगेले गर्भांतू हिरण्यकशिपूल वंश आसा. आता हिरण्यकशिपून आमकां कितले त्रास दिले तू गोत्तो आसा.
आणि हागेल भूत कितलं शक्तिशाली जातलं. ताणे जाऊची पहिले ताणे जन्म आईल तशी तका मान काढता. म्हण हांव विक घेऊन तसा. म्हण तशी बी हिरण्य कशी पोहत ना. हा आमक हे करतल कोणी ना ती. म्हणा तिक घेऊन तसा म्हणतात. नारद मुनी सांगता राब राब तशी कर नका. ही ते गर्भांत कोण चरड असा, ते कोण पुत्र असा हिरण्यकशिपूले, तो ते राक्षस नाही तो तो मुखार वचून महान भक्त जाता. ते राक्षसाला गुण तागल्लंतू ना. हे दिव्य दृष्टीन हा पळयत असा ते चरडाक. ते तसल चरडू नाही. तो वोड महान भक्त जातलो. तू वोड अपराध करत असा. एकतरी एक स्त्रीक तू अपराध करत असा. एक स्त्रीक खंयची उरो राक्षसाला बायल उरो कोणी उरो आम्ही रक्षण दिवचे आमगेल कर्तव्य. आणि दुसरे तरी हे म्हणजे प्रल्हाद असा, प्रल्हाद म्हणणार ना ते चरड असा. ते चेरडू विष्णू भक्त जावचे समोतारी. हे अपराध तू कर नका म्हणतो. त्यांना हयवे तरी मगेल क्षमा पडे मगेल माफ कर म्हणून कया दुःखय नारद मुली हवाल करता. आणि तिक 2-3 प्रदक्षिण करता. हो भक्त नाही प्रल्हाद म्हणता गेल हक्क एक गौरवाक हे करता आणि ताक सोन स्वर्गावत इंज. आणि नारद मुनी तिक घेऊन तिगेल रक्षण करता म्हणून तिका तागेले आश्रमात घेऊन येता. आणि थंय आश्रमांत तिगेले लालन पालन करता वट्टलो कदवन व्यवस्था करता थंय. आणि तिका सद्दांची श्रीमद भागवत कथा ती सांगता. तिने गुरबीण असताना ऐकले चरडाक एक भक्त कर का म्हणून. तर गोत असा मुखारी नारद मुनी पुरा दिव्य दृष्टी तक कसा मुखार वचून हिरण्यकशिपू कस कसं करतलं तो राक्षसाला आणि ताका उरका पडतले. त्याच्या खातीर नक्की गोड भक्त कर का आपणे ना. तागेल मुखार वचून तागेल जीवन हे जावचें ना म्हणून सद्द श्रीमद भागवत कथा करता. आणि ते चेरडो ऐकता. पुरा कान देऊन ऐकता चेरडो नारद मुनीले श्रीमद भागवत कथा ऐकता ऐकता अशी 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 ती बाळान जाता. पण ती बाळान जाल की कया दो नारद मुनी त्यागेले तिगेले अरमनेत वापस म्हणून सोडून येता. अशी थोड्या काळानंतर हिरण्यकशिपू वापस येता. थंय म्हणे तो तपस्सेर करता 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 ब्रह्माले तपस्सेर करता. ते मस्त घोर तपस्या करना पुढे ब्रह्मा प्रसन्न जाता आणि तागेल तपस्सेरेक बलवता आणि प्रकट जाता. आणि ब्रह्म म्हणता तुका कसं जाई कसल खातीर तू तपस्या केले म्हाका आपयले कसले का म्हणता. तेन्ना हिरण्यकशिपू सांगता म्हाका अमर जावचें आसा म्हणता. तेन्ना ब्रह्मा वय वे तुका अमर जावचें आसा जाल्यार हांव अमर ना तुका कशें हांव अमर करूं. म्हाका बरें जन्म आसा म्हाका बरें मरण आसा. म्हगेल हातान ते शक्ती ना तू करच्याक. ना ना तू सृष्टी करता इतलो व्हड सृष्टी तू केल्या प्रत्येक मनशाक सृष्टी केल्या प्रकृतीक तू सृष्टी केल्या जाल्यार तुका हे करू का तुका शिकता म्हणता. तेन्ना ब्रह्म ना म्हगेल ना हातान तसले हांव दिता आशिल्ले तू इतलो तपस्सेर केले का ते प्रतिफल हांव दिवं का. हा ते तुगेलो अधिकार जाल्यार आता म्हगेल हातान ते ना हांव म्हगेल शक्ती ना ते दिवच्याक आनी कसं पुणी माग म्हणटा. हय वे जायत तरी तरी म्हाका कोणें मारचें ना. ते अमर जावच्याक ते शब्द ताणें ट्विस्ट करून विचारले पुरा. म्हाका कोणें रात्रीच बी मारचें ना दिसाच बी मारचें ना. कोणें पशून बी मारचें ना कोणें मनशान बी मारचें ना. कोणें घरा भितर बी हांव मरचें ना भायर बी मरचें ना. आकाशान बी मरचें ना पृथ्वीर बी मरचें ना. खंयचे अस्त्रान बी म्हाका कोणें मारचें जायना जावचें ना कोणें शस्त्रान बी मारचें जायना म्हण पुरा रथीन ताणें हें करून विचारलें. तेन्ना ब्रह्म तथास्तु म्हणून वता. तेन्ना हांव भारी खुशी जाता. अरे म्हाका इतलो व्हड वरदान हांव इतलो शक्तिशाली जालो तागेले कॉन्फिडन्स आनीक वाडता की हांव ऑलरेडी नियंत्रण करता आशिल्लो आनी कितले जाल्यार नियंत्रण कोणाका भिवका म्हणना. आतां विष्णू वरें भिवका म्हणना. आतां विष्णू नायले वरें म्हाका मान काडचें जायना कसले म्हळ्यार ब्रह्मान म्हाका अमर केल्या म्हणून सांगता. ताका नंतरच्यान तागेलो अहंकार आनीक वाडलो की हांव आनीक शक्तिशाली जालो म्हणून आनीक लोकांक त्रास दिवचे लागले. आनीक आपूण देव आपूण मास्टर म्हाका तुमी हें करता म्हणून तागेले लोकांक टॉर्चर करचे आनी जास्ती जालें. तेन्ना तो हांगा घरा येता आयले नंतर तागेले चेडा पळयता प्रल्हाद भारी खुशी जाता. अरे हांव इतलो काळ ना आशिल्लो ते तुका पयले टायम पळयत आसा म्हण.
त्या टायमार तागेले 5 वर्सात जातो आता तो तेका शिक्षण दिव का हांवें ट्रेनिंग दिव का एक राक्षस जावची कशी म्हणून हा तेन्ना शुक्राचार्याल गुरुकुलाक तो पेटयता थंय शंड आनी अमरका तागेले टीचर जावन ताका शिकयता ती थंय असुराक खंयचे खंयचे गुण जायी कशी मोस करचे कशी फाल्स उलोवचे कशी डुप्लिसिटी नेचर दाखोवचे हा अशें करून एक बरे राक्षस कशे जावचे म्हण ताका थंय ट्रेनिंग दिता ती हिरण्यकशिपूक एकदम तो हें जाता अभिमान येता की म्हगेल पूत म्हगेल किंत बरे राक्षस जावका म्हण तशी एक साधारण आवस बापूस लेखता ती म्हगेल चेडूं हो म्हगेल किंत बरे करून शिकता म्हगेल किंत बरे जावका म्हण अशी हो राक्षस म्हगेल किंत बरो राक्षस व्हड राक्षस जावका म्हण हें करता आनी तागेले टिचर्साक आपयता शंड आनी अमरकाक आनी म्हाका म्हगेल चेडा सांगता म्हाका मेळचे आसा तागेले उलोवचे आसा पळोवचे आसा तुमी ताका कसो शिकयले म्हणून तो आपयता तेन्ना प्रल्हाद आपयता पांयार बसोंक घेता तागेले माथ्यार चन्न करून प्रेमान मोगान ताका माथे बसयता आनी प्रल्हाद तूं इतले दिवस स्कुलान तूं कसो शिकलो कसो श्रेश्ठ तूं शिकलो म्हणटा तेन्ना प्रल्हाद सांगता तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सदा असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत हांगा प्रल्हाद सांगता प्रल्हाद तागेले बापसूक सांगता ओ बेस्ट ऑफ द असुरस तो सांगता हो असुर श्रेष्ठ तू असुर श्रेष्ठ हांव म्हगेल गुरुले आयकल्या की पूण हे भौतिक जिवनांत तूं हे एक टेम्पररी हे अशाश्वत शरीरांत आसा ती आनी हे ग्रहस्थ जिवनांत एक अशाश्वत जिवनांत तूं हे कितले चिंतेन तूं कितले आशेन तूं कितले हे जगाचे आसक्तीन तूं हे बुडल्या ती हे मुट्टू कसं करता हे मनशाक पतन करता अशे तरी कशी एक बांय आसा ग्रहमंधकूपम एक बांय उदक नाशिल बांयंत कसो उरता अंधकार उरता काळोख उरता उदक आशिल बांयंत कसो जाता ते उदकांत सूर्यकिरण रिफ्लेक्ट जाता आनी थंय एक उजवाड उरता जाल्यार बांयंत उदक ना जाल्यार पुरो अंधकार उरता तशीच हे एक ग्रह एक जीवन आसा तुगेले हे जीवन एक अंधकारावरीची तूं आतां तुगेले हें पुरो सोड न्हू तूं आतां वना वच तुगेले एक श्रेष्ठ हे कसं आसा म्हगेल गुरून हांवें सांगिल्ले हे वयारी वना वचका आनी देवाले शरण घेवका सगळे वनान तूं श्रेष्ठ म्हळ्यार कसं न्ही वृंदावना तूं वृंदावना वच आनी विष्णू परम पुरुषोत्तम भगवानाले तूं आश्रय घे म्हण सांगता तेन्ना प्रल्हाद तागेले बापसूक सांगता आसा की तुगेलो आतां मस्त करून जालें आतां तूं वानप्रस्थ आश्रम घे आनी वच हे तुगेले पापान तुवें पुरो मुक्ती करचे एक मोक्ष प्राप्ती कर हे अंधकाराचे बांयतुल्यान भायर पड तुका भायर पडचे एक अवकाश आसा म्हण एक मोक्ष प्राप्तीचे मार्ग ताका दाखयता ना प्रल्हादान तें उतर आयकता मस्त भयंकर पोवप येता हांव तुका पेटयल खंय एक आश्रमांत तूं एक गुरुकुलांत तूं खंय एक राक्षस जावचे पेटयल्ले तूं कशी अशी साधू जाता सांग तूं कोण हे शिकयता आसा ती छंड आनी अमरका आपयता तांकां एकदम झरान केरडून तो सांगता तुमकां कसले दवरले हांवें हाका एक राक्षसा गुण शिकय एक राक्षस कर म्हूण हांव शिकयल्लें जाल्यार हो कसो म्हणटा करता आसा एक साधूले प्रवृत्ती येता सांगतो हो खंयच्यान शिकता आसा आमगेले तर म्हळ्यार तुमगेले आश्रमांत कोण तरी साधू येवन ताका शिकयता आसा ती चोर लिपोवन ताका एक शिकयता आसा ती म्हणटा तेन्ना ना आमगेल्या आश्रमांत इतलो बंदोबस्त केला की कोणी साधू कोणी ब्राह्मण येवचे अलाउड ना हो खंयच्यान शिकला म्हण आमकां गोत ना जाल्यार आमी ते हें करता ती ताची मुद्दाम आमी माहिती घेवन तुका सांगता ती म्हण आतां वापस घेवन वता ती आनी थोडे दिवस ताका पुरा ब्रेन वॉश करचे पळयतात तांणी अरे तांगेली शक्ती तांगेले बुद्धी तांगेले स्किल्स पुरा घालन ताका पुरा ब्रेन वॉश करचे पळयता ती पळय तुगे बापूसू विष्णू तागेले शत्रू विष्णू बद्दल काही उलोवचे ना तुगेले बापूस राक्षसू तूंय तागेले वरी राजा जातलो मुखारी तूं विष्णू नांव घेतल्यार तो पुरो नाश करतलो
तू ताण सांगील वरी ऐक आजवरेन ताण कोणाक सोडील ना. देव ताका वरे सोडील ना तुका कशें सोडतलो ना. तू सांगील ऐक म्हण ताका पुरा मस्त हे करतात. आणि थोड्या दिवसान आणि आपयता हिरण्यकशिपू आणि तशी बसून विचारता कसं श्रेष्ठ तू शिकलो स्कुलान तू म्हण. तेन्ना हे टाइम सांगता प्रल्हाद मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मितो विपद्येत ग्रहव्रतानाम् आदांत गोपीर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्विता चर्वणानाम्. सांगता ती मनश तांगेल अनकंट्रोल्ड सेन्स आसा. तांगेल एक इंद्रिय कंट्रोल उरना ती. तांगेल हे इतले एडिक्ट जातात हे भौतिक जिवनांत तांणी एक तांगेल मार्ग खंयचो जाता नरकाचे मार्गार तांणी वता आसत. चुईंग द च्यूड पुन्हा पुन्हा चरविता चरवणाना परत परत चाबिले चाबून खातात चाबिले चाबून खातात. आता आम्ही एक शुगर केन ज्यूस कब्बार असो आम्ही पिता ती हे कब्बार असो ज्यूस आम्ही सेंटर वता ती काही पिवच्याक आम्ही पळयले ते कसं करता ती मशीनान कब्बू दिता ती ते कब्बू पुरा ते मशीना भितर वचून चेपून पिळून ते रस तांत पडतात. आणि कसं करतात ते कब्बू आणि काढतात ती आणि ताक पिळतात आणि मशीना भितर घालतात आणि तांतू कितले थोडे रस उरत पळय आणि पडतात. तशी करून 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 3-4 वेळ ताका पिळून 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 रस काढतात. तशीच आमगेल जीवन म्हणलें कितले कितले जन्म जन्मांतरांत आम्ही इतली इंद्रिय तृप्ती करनायले ती कितले कितले आश भोगून गेलो आणि तेच पुन्हा पुन्हा सर्व हे जन्मा येऊन बी तेच करता आसा ती. आमकां ते सुख भोग काम हे सुख भोग काम ते जाय हे जाय तू पुरा एक जालांत आमकां पडले. आता जर आम्ही हांतुल्यान भायर येना जाल्यार हे एक आमगे नरकाचे मार्ग जाता. आणि असल मनशाक केन्ना देवाल अनुग्रह मेळना. इतलं भौतिक आसक्तीन मागशे पडील मनशाक देवाल अनुग्रह मेळना आणि कोणाल बी एक आदेशांनी मार्गदर्शन पालन करची परिस्थितीन उरना ती म्हणून बापसूक एक इनडायरेक्टली तो इन्स्ट्रक्शन दिता. तेच खातीर तू कसं कर विष्णूला आश्रय घे. विष्णू इतलं कृपाळू असा. श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्. संत भक्तीन तो अशी नवविधा भक्तीन तो इतलं लायक मार्ग दिला. देवाले श्रवण करणं देवाले हरिकथा करणं देवाल कीर्तन करणं देवाल नामस्मरण घेवणं देवाले पाद सेवन करणं देवाल आराधना अर्च विग्रहाचे आराधन करणं देवाक पांय पडणं दास्य भावांतो साख्य भावांतो देवाले सेव करणं आणि आमगे जीवन आत्मनिवेदन पुरा संपूर्ण समर्पण करणं आम्ही केले ते मार्गांतल्यान नरकाच्या मार्गांतल्यान आम्ही भायर येवचे होता म्हणून ना हिरण्यकशिपूले तुम्ही इमॅजिन कर येत राग कितले मिती वरे पावले म्हणून. अरे तू इतलं सांग म्हाका शिकयता हांव इतलं व्हड व्हड देव तांकां इतलं कंट्रोल केला पुरा शक्ती म्हगेले आसा तू कसं विष्णू उलयता म्हाका विष्णू म्हगेल शत्रू म्हणून तो सांगता. तो आनी पळयता विचार करता अरे हो एक एक चिनगारी उज्जे कीड म्हण येता हो उज्जे कीड इसो आसा आणि हांव हांव आज वरेन कितलो प्रयत्न केला की पुरा देव तांकां कंट्रोल करच्याक नियंत्रण करच्याक पुरा म्हगेल प्रजेक नियंत्रण करूं हांव देव म्हाका तुमी सरेंडर जावं का म्हणजे तांकां इतलं नियंत्रणा दवरल्या की हांव सांगील तशें तांणी आयकता ती जाल्यार हे म्हगेल 5 वर्सां चल्लो म्हगेल आयकना म्हगेल विरुद्ध वर्तीतलं इतलं धैर्य आयला का म्हणजे न्हू जर हाका अशी सोडले री हो पुरा लोकां ब्रेन वॉश करून सोडटा. पुरा लोकां हांव कितले मेहनत केल्या की ताजे वयर पुरा उद्दागान सोडटा. पुरा लोकां भक्त करून सोडल्यार गेले मागीर कोण आयकतले फाल्यां तो मागेल अस्तित्व कसं उरतलें. ताचे खातीर सगळे सैनिक आपयता आनी सांगता हो जिवंत उरच्या लायक ना आमगेल वंशाचे एक शाप म्हणे तो आमगेल पुरा हांव कसन केल्या बी एक राक्षस जावन मागीर कसन हे केल्या की ते पुरा मागेल अस्तित्व काण घालतले जाल्यार हाका आतां उरच्याक अधिकार ना. मागेल अस्तित्व हांव काण घालता न्हय जाल्यार हो पुरा लोकांक विष्णू भक्त करून सोडटलो म्हणजे न्हू ताका आपूण कसं करता ती करा ताका मान काडा वाटेर म्हणटात.
आता त्याने घेऊन होता ती आणि व्हडले पर्वत आवयले ना सकल लोक येतात ती. पण दादा काही जायना ताका एक हुन हुन खतखती तेल्ल ಅಂತ ತಕ घालता ती 5 वर्षाच्या इमॅजिन करा हुन 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 खतखत तेल्ल ಅಂತ ತಕ घालता ती आणि तक्क त्यांनी काय जायना मी ओढ हाती हाणते हाती पायमुळ आणतो तक्का पुरा चिरडून सोडता ती जाल्यारी तक्का काही जायना आणि ताका एक मस्त एक व्हड व्हड विष जंतू एक विष सर्पाला हाणतो मध्येन तो तक्क घालता ती ताका एक सरप बी तक्क चावना आणि ताका विषपान करयता ती आणि इतले न्ही ती होली कालसान ती ताका अग्नींतू बसून ताका लाश्या पळयता ती करून कसं नाही केलं रे हे जाय म्हणून नाका हिरण्यकशिपूक आनीक टेन्शन येता अरे हाक कसं झाल्या हाक कसलगी एक योगिक सिद्धी असा वो कसलं केलं एक अंगात एक स्क्रॅच वर येता काय अशी कशी आजवरेन एक मनशा कसं नाही केलंय की तुसान विष एक ड्रॉप विष पूर जाता मान काढच्याक हक्क कस कस हाती मुळा घालना हे केलंय हून तेल्ला हे केलंय पर्वता वयल्यान लोक येयले हा विषा सर्पा मध्ये घालय झालं रे हक्क काही जायना कसं इतलं गोड हे असा विष्णू भक्त जाता जाता विष्णूल वरी माया मिजाल की हो कसं झालंय पण विचार करता ना आता जायना आता हांवे स्वतः कसं पुणे हाक करता ताका तांडून मारता ताका तांडून मारता आणि सांगता म्हाका सांग हे पुरा शक्ती तुका खंयच्यान आयले हा हे सिद्धी तुका खंयच्यान आयले म्हण तुका खंयच्यान आईल पळय तेच देव म्हाका बी ते शक्ती दिता असा म्हणटा तेन्ना तो खंय असा सांग तो सर्वत्र असा वट्टू कडेन तो असा म्हणतात तो हांगा आमगेले तो भितर घेवन वता अरमन्यांत हांगा आमगेले अरमन्यांत बी आसवे तो हा प्रत्येक कडेन एक एक कण कणांत तो असा देव विष्णू असा म्हणटा तेन्ना अरमनेंतू तागेले एक फेवरेट एक स्तंभ उरता तागेले एक इतले चंद करून ताण डेकोरेट करून ते एक स्पेशल स्तंभ करयले हे स्तंभांत बी आसवे म्हणटा भाई प्रत्येक कणकणांत असल्यार हे स्तंभांत कसले पूर्ण हे स्तंभांत बी आसा म्हणटा इतलो राग येता ताका हिरण्यकशिपूक एक कंट्रोल जायनाशिल्लो तितलो राग येता इतली सांज चेडा ताका कंट्रोल जालना केन्ना कोणाक व्यक्तीक एक अभिमान उरता आपूण पुरो नियंत्रक म्हगेल्यान तू ಒಟ್ಟು शक्ती असा म्हणून ताक केन्ना कोणे ताक बक्षितल कोणे येता ती ताक ते सहन जायना तशीच अवस्था हे हिरण्यकशिपूल अवस्था अशी जाली की इतलो सांज जाल्लो हांव इतलो व्हड राक्षसो हांव तागेलो बापूसो हांवें ताका ಒಟ್ಟು शिकयल्या हांव इतलो तो अनुभव आसा म्हाका तसो ल्हान तू मक्क बॉक्सो चायल मुगो मक्क चॅलेंज दिवचे आयल मुगो म्हणून तो कसं करता वयवे तरी पळयत हांव आज विष्णू मेळत की ना तुगेलो म्हण हे तागेले हातांत गद उरता ते गदान ते स्तंभाक जोरान मारता तो मारता 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 तेन्ना आमी हे मुखारची काणी मुखारसून नंतर व्हरया ताजे पयलीं आमी हे प्रल्हाद आणि हिरण्यकशिपू बद्दल आमी कसं शिकता हे लिहिल्यातून म्हण पळोवन हांगा प्रल्हाद बद्दल आमी शिकचे म्हळ्यार प्रल्हाद तो गर्भांत आशिल्लो तेन्ना हे एक दिव्य ज्ञान ताका मेळिल्लें श्रीमद भागवत ताणें आयकल्लें विष्णू बद्दल आयकल्लें भक्ती बद्दल ताणें आयकल्लें नामस्मरण करचे बद्दल ताणें आयकल्लें ते ताणें इतलो भक्तीन इतलो श्रद्धेन मुखारसून नेलें की तागेले खंयचे कश्ट आयले फक्त ताणें देवालें नामस्मरण केलें तो नारद मुनी ताका एका वेळ मेळ्ळो म्हळ्यार तेन्ना गर्भांत आशिल्लो तेन्नाच ताज नंतर खंयचे भक्त आले तागेले संगांत ना आता तो हांगा खंय आसा पुरा असुराल मध्य आसा तागेले स्वता बापूस असुर तागेले पुरा प्रजागण आसा ती तांणी असुर थंय क्रूरते आसा थंय लोक द्वेशी भावना आसा थंय इतले नकारात्मक भावना आसा तसं ल्हान तूं तसं मध्येन तूं तो तागेले जे ज्ञान आसा आध्यात्मिक ज्ञान तो केन्ना तागेले चेतना आसा ते केन्ना ताणें कंटामिनेट जावचें दिना ते कलुशीत जावचें दिना तसल परिस्थितींत वरेन ताणें देवाल भक्ती कंटिन्यू केली इतलो फोकस्ड उरलो तो देवाले उडगास काडटा उरलो तशीच आमगेले जिवनांत बी आमी केन्ना आमी जप करता ती आमी भक्ती करता ती सत्संग करता ती तेन्ना आमगेले एक चेतना एकदम
उत्साह उरता आमगेल्यान तू चेतना बी एकदम शुद्ध उरता. आमकां आनी करता म्हण दिसता. केन्ना आमकां आमगेले ह्या भक्तांतुल्यान भायर वचका पडले, खंय आमगेले रिलेटिव्स उरता ती नवे भायर खंय आमी भोंवच्या वता ती, त्या टायमार आमगेले भक्ताल संग उरना थोड्या काळा खातीर. तेन्ना आमी आमगेले अनुभव कर येता की आमगेले चेतना आमगेले कॉन्शियसनेस कितले भावना कितले थोडे जावन कलुशीत जावचे येता. थोडे थोडे जावन आमकां चांटिंग करच्या मन जास्ती करना, जास्ती आध्यात्मिका बद्दल जास्ती मन लागना. हा, कशी आमी नेगेटिव्हिटीन अफेक्ट जावचे लागता ती. जाल्यार ही प्रल्हादान आमी पळयले इतले डिमन्स जाले, इतले राक्षसा मध्येन तून बी तो तुगेल तागेले साधुत्व, एक साधूल एक भावने, एक चेतना ताणे देवाला एक नामस्मरण कशी केले थोडे बी डिस्टर्ब जायनाशे. तागेले इतले एक ताका हे आशिल्ले हिरण्यकशिपून ताका इतले म्हणले तू विष्णूक विसरून सोड, बाकी वट्टू मेळटले तुका हांगा. तू राज जातलो, तुगे हे पुरा संपत्ती तुका मेळटले, पुरा हे तुगेल जातले म्हणून. जाल्यार ताणें वट्टू त्याग करून विष्णूक चॉईस केले. ताणें विष्णूक सिलेक्ट केले. तशीच आमगे जिवनांत हे प्रल्हाद आमकां दाखोवन दिता ती की आमगेल खंयचे परिस्थितीन तू आमगेल नामस्मरण हें उरचें न्हू. साधू संघ, लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय. ते साधू संघ आम्ही ते मनान तुल्यान काण घालचे ना. ते परत परत आम्ही साधू वैष्णवाल संघांत ना जालत की परत परत आम्ही ते स्मरण करता उरता. ते सत्संगान कसं ऐकले, ते प्रवचनान कसं ऐकले, श्रीमद भागवतान तो भगवद्गीतांत आम्ही कसं वाचिले, ते वट्टू आम्ही स्मरण करून घेता उरता ती केन्ना तेन्ना आमगे चेतना आम्ही एक स्थिरते दवन गेली. आणि सेकंड म्हळ्यार तागेले नम्रते, ह्युमिलिटी अँड रिस्पेक्ट. प्रल्हाद महाराजाले बापूस इतलो व्हड दानव आशिल्लो. ताणें इतले 5 वर्सां चेडणाक कितले त्रास दिले, कितले कश्ट दिले, ताका मान काडचे पडले. जाल्यार केन्ना ताणें बापसूक एक वैरत्व भावनेन पळयलें ना. नामे बापसूक केन्ना एक रागाना नवे ताका दोशाना तागेले आक्रोश कसले ताणें प्रकट केले ना. बापसूक एक नम्र भावना ताणें एक आध्यात्मिक ज्ञान दिवचे प्रयत्न केले तसल परिस्थितीन. तितले रेस्पेक्ट ताणें. आणि ते ताणें श्लोक सांगता आसतना बी तसं न्ही सुरवर्य देहिना असुर श्रेष्ठ म्हण ताणें संबोधन केलं बापसूक. बापसूले एक रिस्पेक्ट ताणें दवरले. ते नम्र भावनेन ताणें बापसूलेगी व्यवहार केलो. आणि केन्ना ताणें मारता आशिल्ले ते बापूसो आणि ते सैनिक ते देवाले प्रार्थना करता आशिल्लो तांगेल बद्दल त्या द्वेष भावने आक्रोश ताणें व्यक्त करनाशी. ताणें कसं केलें, तांकां माफ कर देवा, तांगेल क्षम कर म्हण तांगेल बद्दल ताणें क्षमापण मागूंक येता. आणि तिसरेच म्हळ्यार धैर्य, करेज. धैर्य कितलें आशिल्लें पळया तुमी. एक तरी तो 5 वर्सांचो इतली सान बालक आणि एक तरी नम्रते आहे, नम्र उरतात आमी. जाल्यार धैर्य बी उरता, सत्य सांगचे धैर्य उरता. हांगा प्रल्हाद महाराजान ताणें सत्य सांगले. ताणें जिवनाचे मोक्ष मार्ग ताका गोत आशिल्ले बापूस कितलो क्रूर आसा आणि तो कितले वैरत्व करता विष्णूले म्हणून. जाल्यारय ताणें एक धैर्य केले. खंय ना खंय एक खंय कोणी ट्रान्सफॉर्मेशन येतले बापसूले म्हणून ताणें विष्णू बद्दल सांगले, मोक्षाचे विष्णू अस्तित्व बद्दल सांगले की प्रत्येक कण कणांत विष्णू आसा. हा, मेगेलांत विष्णू आसा, तुगेलांत विष्णू आसा परमात्मा रुपारी. तुका खंयच्यान शक्ती येता, ते शक्ती म्हाका बी थंयच्यान म्हाका शक्ती येता. मूल स्रोत विष्णू आसा म्हणून. आणि मोक्ष प्राप्ती करचे मार्ग ताणें सांगलो. नम्रते भावने उरचे एक हय जाल्यार धैर्य बी उरका. सत्य सांग तितले कृष्ण भावनाचे मार्ग, हा मोक्ष मार्ग लोकांक सांग तितले धैर्य बी आमकां उरता म्हण हे प्रल्हाद महाराजान आमकां शिकोवन दिलें. आणि केन्ना अनेक धैर्य म्हळ्यार केन्ना हिरण्यकशिपून ताका मारचा प्रयत्न केले, विंगड विंगड थरेन कितले कितले कश्ट दिले, जाल्यारय तो केन्ना देवाल अनुग्रहावरी ताणें संशय घेतिल ना. देवाल अनुग्रह भितर अरे ताणें म्हाका इतलो पर्वत वयल्यान उडयले आनीक देव आयल ना, ह्यो हांव तो पळोवन कसो जालें रे हांव गेलें रे, हांव इतलो देवाल नामस्मरण करतास न्हू, अरे इतलो होन तेला कायलीन म्हाका घालता आसा ती.
अरे देव येईल ना मग मका निकर राखच्या देवान अनुग्रह वैरी केन्ना ताण संशय घेतली राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के देवान इच्छा आसा हांव मरू का म्हणून हे खंयच्यान पुनूय हांव मरतलोच कोणे म्हाका वांचोवचें साध्य ना जर देवाल इच्छा आसा की ना हांव वांतलोची म्हण देव खंयच्यान न्ही खंयच्यान म्हाका रक्षण करतलो अशी न्ही की देवान येवन दर्शन दिले मात्र देव म्हागेन रक्षण करतलो न्हय देवाल अनुग्रह वैरी देवाल कृपे वैरी ताणें केन्ना संशय घेतलो ना देवाल नामस्मरण करता उलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय खंयचे ताका शिक्षे दिले रे खंयचे ताका टॉर्चर केले रे देवाले शांत प्रमाणे ताणें देवाले नामस्मरण करता उरलो तशीच ही आमगेले कृष्ण भावनांत आमी प्रॅक्टीस करता ती केन्ना भक्ती करता ती आमगेल्या जिवनांत बी अशी अनेक अनेक चॅलेंजेस येत उरतले प्रॉब्लेम्स येत उरतले आमकां अशें दिसता उरतले अरे हांव इतलो भक्ती करता जाल्यार हे एका नंतर एक प्रॉब्लेम येता उरता म्हूण एका नंतर एक चॅलेंजेस येता उरता म्हूण कशी देव खुश ना हांवें म्हगेले वयरी म्हणून अशें आमकां केन्ना केन्ना देवाल वयरी एक नमुना हे येत उरतले अरे देव खुश केन्ना जातलो हांव इतले वर्सान जप करता 16 माळ जप करता भक्ताल संग करता 4 नियम पालन करता देवाल तितले हांव म्हगे शुद्ध जावचे प्रयत्न करता तेंचे नकारात्मक भावने दवरच्या दूर करचा प्रयत्न करता जाल्यार हे कसं नाही म्हाका कश्ट येता ती मग केन्ना केन्ना आमगेले मनाचे मूल्यांत खंय पुणी एक विचार येवचे शक्त आसा अरे देवाक आनी कशी करून खुश करता आनी कशी अनुग्रह प्राप्त करता देव खुशी ना हांवें म्हगेले वयरी म्हण अशें केन्ना एक हे येता जाल्यार आमी एक लेका देवाल प्लॅन देवाल हिशोबान चलता आमगेले हिशोबान देव प्लॅन करना जाल्यार अल्टिमेट गुड आमगेले खातीर कसं बरें आसा देवागोत आसा अंतीम आमगेले खंयचे बरें जावका ते देवागोत आसा ते प्रकार देव आमगेले प्लॅन करता आमकां कश्ट मेळटा बाह्य रुपान आमकां दिसता त्रासू म्हणून जाल्यार देवागोत आसा ते कश्टांतुल्यान बी हे भक्ता हांव कसं शिकोवका म्हणून ते देवागोत आसा खंयची सिच्युएशनार प्रल्हादान दाखयले की सत्य कशी सांगता कृष्ण भावनाचे आमी प्रचार कशे करता लोकांक कृष्णाले एक गुणगान एक ग्लोरीस एक महात्म्य कशी लोकां पावोका हिरण्य कशी पोयसल लोकां वरेन आमी प्रयत्न करता तांकां ट्रान्सफॉर्मेशन करचें म्हणून ताणें आमकां शिकवण दिलें आणि आनी एक म्हळ्यार स्मरण शक्ती ताका नाम स्मरणाचे शक्ती इतली आशिल्ली की ताणें सांगले हे हिरण्यकशिपून विचारले की हे खांबेन तूं तुगेले विष्णू आसले वय हे खांबेंत आसा इतलो विश्वासान तांणी सांगले तेंची खांबेन तुवें नरसिंह देवाळे अशी न्हय की ताणें सांगले उरतलो देव म्हणून हिरण्यकशिपून एक खांब मोडलो तांतू कोणें आयलो ना दुसरो खांब मोडलो कोणें आयलो ना अशी जालें ना खंयची ताण सांगितली तांतून देव प्रकट जाला की देवान दाखोवन दिले भक्ताल एक नामस्मरणाचे शक्ती असले री हांव येता थंय म्हण तशीच आमगेले नामस्मरणांत आमी केन्ना शक्ती वाडोवंक घेता ती देव आमकां बेगी पावता आमगेले हृदयांत प्रकट जाता भले आमकां बाह्य रुपारी देव दिसच ना पण हृदयांत प्रकट जावन आमगेले शुद्धीकरण करता आमगेले भक्तीन तो आमकां आनीक आनीक रुची दिता आता हिरण्यकशिपू बद्दल आम्ही कसं शिकता हिरण्यकशिपू बद्दल आता आम्ही कसं ऐकलं की पुरा अंक नाक्काशिला आम्ही ऐकलं आमगे जीवनांत एक भक्ताल जीवनांत ते उरचे ना ते पतन जाता म्हणून जाल्यार तांतो आमकां कसं शिकचें मेळटा पतन जावचें नाशी आमी कसं आमगेले रक्षण कशें करता म्हणून हिरण्यकशिपून आमी शिकता ऑलवेज अटॅच टू सेन्स ग्रेटिफिकेशन जाल्यार इंद्र जप्ती करचे खातीर ताणें खंयच्यान खंय मरे कसन मरे करचे तयार जाला ते 33 कोटी देवतांक तागेले वशान करून घेतले ताणें साधू गणांक ताणें टॉर्चर केले गायांक ताणें मान काडले कोण विष्णू नांव घेता की तांकां मान काडचे पडले आनी इतलें न्ही थंय एक अमर जावका म्हणून तागेले इंद्रिय तृप्ती थंय राबिल्ली ना म्हाका आनीक आनीक इंद्रिय तृप्ती करची आसली री म्हाका अमर जावपा म्हाका कोणें नाश करतले कोणी येवचे ना म्हणून ताणें आनीक तागेले डिग्रेडेशन तागेले पतन आनीक थंय जास्ती करून घेतले ताजी मिती ताणें जास्ती जास्ती ताका केन्ना अमर जाल्ले म्हणले नंतर वरदान मेळ्ळें ताका शक्तिशाली जालें म्हण कळ्ळें की आनीक आनीक पाप करचे लागले ताका एक अभिमान आयलो ते पाप करचे लागले हे अभिमान दुसरे म्हळ्यार अभिमान इगोइस्टिक अहंकार
ತಗಲೆ ತಕ್ಕ एक आशिले मेगेल होड कोणी ना मेगेल श्रेष्ठ कोणी ना प्रत्येक लोक जीव प्रत्येक जो प्रकृती म्हणे देवता म्हणे तगेल प्रजा म्हणे ಒಟ್ಟು तगेल वसंत असती हांव कसन जायते कर येत म्हणले एक अहंकार तगेलंतू आयला ते अहंकार आम्ही ती तो मूर्ख झालो विष्णू मार्चाक बाहेर सरलो लेने की तागेल स्वतः घरान तू तागेल स्वतः पूत 5 वर्षाचे एक शुद्ध भक्त आशिलो ताणे ताका मोक्ष प्राप्तीचे मार्ग दाखयले जाल्यार तागेले एक अभिमान आमी ती ताणे पुताला ऐकल ना ते एक अवकाश असा ताणे चुकून घेतले एक मोक्ष प्राप्ती करण्याचे एक अवकाश ताणे चुकवून घेतले आमगेले लायफान बी तशीच आम्ही केन्ना कृष्ण भावने प्रॅक्टिस करता ती देवाल भक्ती करता ती आमगेले एक कसले तरी एक स्पिरिच्युअल गोल उरतले एक कसले मटिरियल गोल उरतले की आमकां हे जावका आमकां अमके डिग्री जावका आमकां अमके जॉब करका बिझनेस करता आमगेले इतलं लायफान इतलं कमोवका इतलं आमगेले प्रॉपर्टी करका कसले एक गोल उरतले कृष्ण भावनांत बी तशीची आमकां इतलं शास्त्र अध्ययन करका इतलं प्रचार करका तुम्ही इतलं सेव करका हांग बरें पावका अशी टार्गेट उरतले कसले हे उरतले जाल्यार केन्ना केन्ना ते टार्गेट येता यश ना तेन्ना आमकां डिसअपॉइंटमेंट जावचें ना केन्ना सपोज टार्गेट येतले तेन्ना आमकां अभिमान येवचें ना आमकां अभिमान येऊ नये म्हण असले कसं करका आम्ही केन्ना एक म्हणाले एक मार्गदर्शनांत सिनियर भक्ताले मार्गदर्शनांत आमकां उरता आमकां मनान कसल बी केन्ना येता सांगले आम्ही प्रकट करता सांगून घेवका हाजी हांव कसं करता म्हाका भक्तींत हे हे भाद आसा म्हणून हा सांगेल मार्गदर्शनांत आम्ही मुखार चलता तेन्ना आमगेले पतन जावचे आमी हे करचे येता स्टॉप करचे येता नाही जाल्यार केन्ना मनशाक केन्ना बी सक्सेस येता अभिमान ताचीच आम्ही सावधान ना जाल्यार अभिमान येता ताचे खातीर आमी केन्ना सिनियर भक्ताले केन्ना गायडन्स उरता मार्गदर्शन उरता तदनंतर आम्ही नम्र उरता नम्र भावने कशी आम्ही बेळसून घेवचे येता आमकां एक आभार एक कृतज्ञता भावना आमगेल्यान उरता आमकां कोणें हे कृष्ण भावनेंत हाडला आमकां कोणें हे कृष्ण भावनेंत आमकां मार्गदर्शन केल्या आमकां हे कृष्ण कथा दिवन नवे कृष्णा बद्दल नॉलेज दिवन कोणें आमकां नरिशमेंट केल्या हे स्पिरिच्युअल लायफान तशी आमगेले केन्ना हे आमगेले कोणें गुरून आमकां एक्सेप्ट केल्या शिष्य म्हण स्वीकार केल्या अशी आमगेले कृतज्ञता भावने असल्यारी आम्ही नम्र उरचे येता हे म्हणटू आमगेल मिती जाल्ली न्हय म्हाका वट्टू लोकांक मिती म्हाका कसले एक मेळ्ळ्या हे म्हगे जिवनांत इतलो टू लोक आशिल्ली मिती म्हाका एक मार्गदर्शना मिती म्हाका एका जिवनांत एक एक प्रगती जाता आसा म्हणले एक आमकां विचार उरता तेन्ना आमी नम्र जाता तदनंतर हिरण्यकशिपू अनलिमिटेड डिझायर्स ताका डिझायर्स इतले आशिल्ले कमी ना आशिल्ले डिझायर्स म्हाका ते जाय म्हाका हे जाय म्हाका तशी जाय अशी जाय तशीची आमगे लायफान तूं आमकां अशी उरता म्हाका तितले पयशे कमोवका नवे म्हाका तितलो प्रॉपर्टी करका नवे म्हाका बरें व्हड घर घेवका व्हड गाडी घेवका व्हड ते घेवका हे घेवका लायफान डिझायर्स अडना लिमिटेड डिझायर्स आमकां जिवनाक आवश्यकता आसा आमगेल भक्तीक अनुकूल जावन उरका डिझायर्स आमगेल भक्तीक केन्ना प्रतिकूल जावच्या का जाल तितले आमी ताजे भायर आमी डिझायर्स करता ती ते भक्तीक आमकां बाद जाता तशें आमी काणी आतां मुखार सोनवऱ्या हिरण्यकशिपू ते खांब्याक मारता इतले जोरान मान 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 एक टायमार तो खांबो पुरा भेतून चूर जाता आनी तांतूंतल्यान इतलो व्हड प्रकाश येता की ते हिरण्यकशिपूक डोळे सोडचे ना त्या नमून एकदम प्रकाशमान येता हे कसं जालें म्हण तो विसरलो ता प्रल्हादान कसं सांगिले हांगा विष्णू आस म्हणू हांगा विष्णू आयलो कसो जाल म्हण ताका कळना तांतूंतल्यान विष्णू नरसिंह रुपार प्रकट जाता तागे तोंड सिंहाचे आनी शरीर पुरा मनशाले नरसिंह नर म्हळ्यार अर्ध मनुष्य आनी अर्ध सिंह तागे हात पुरा सिंहाल वरी पुरा नांगट इतलो व्हड हे उरता तागे तोंड इतलो उग्र उरता की रूप इतलो उग्र इतलो रागान उरता सॉरी नरसिंह देव की मेगेल भक्ताक इतली त्रास दिल नाही केन्ना धन राखून उरता की हाका कशी नाश करचे म्हण इतलं उग्र रुपारी भायर येता भायर येवन तेन्ना हिरण्यकशिपू कळटा हा होची विष्णू हे रुपार आयला म्हण जाव
तो त्यांना धैर्य हाडून घेता की हांव कशी ब्रह्माल वरदान आसा म्हाका, हो म्हाका मान काडच ना, हांव कशी पुणी करून हाका मान काडटा, म्हाका एक इतले वर्साचे अवकाश म्हाका मेळ्ळे. मागीर हाण भावाक मान काडून माडिल्लें ताणें. पूण कशी एक क्षत्रिय उरता ताका राग हाडोंक येता, तो युद्ध करता तागेल्या आंगान शक्ती हाडोका म्हळ्यार तशी अर्जुना टायमार तशीच ही द्रौपदी कशी ताणें वस्त्रापहरण केले, हा दुशासनान आणि कर्णान कशी जांगेरी हे करून सांगिल्ले, दुर्योधनान कशी इन्सल्ट केले, आमकां रन्ना कशी पडटली, हे उट्ट उडगस करून घेता राग येवचे खातीर. राग आयल्यार क्षत्रियान केन्ना राग येता त्या टायमार युद्ध करच्या आंगान शक्ती येता, मात ते मन स्ट्रॉंग जाता. तशीच हे हिरण्यकशिपू एक नकारात्मक उदाहरण म्हणत जाल्यार केन्ना तो राग हाडोंक घेता तागेल्या आंगान शक्ती येता आणि नरसिंह देवाची सांगती का युद्ध करचा लागता. अशी अशी युद्ध करता 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 मस्त वेळ वता. युद्ध करणं करता करता फायनली ताका धरता नरसिंहदेव. आणि हे युद्ध अशी सांगल्या की नरसिंहदेवा मानकर सोड नाही आशिल्ले, नरसिंहदेवान प्रकट बी जावका म्हणना आशिल्ले. हिरण्यकशिपू एक इच्छे मात्रान देवान नरसिंहदेवा हिरण्यकशिपूक मान काडत आशिल्ले. जाल्यार एक प्रल्हाद हाल उतराक एक मान दवरचे खातीर आणि एक दाखोवन दिवचे खातीर कशी एक माजर इंद्रा धरता. इंद्रा धरताना ते अशी धन खायना, तर थोडे खेळ मज घेत ताचे, ताका चाबून थंय चाबून हांग चाबून तागेले बाल तांडून हे करून तशीच हांगा नरसिंह देव एक मज घेत आशिल्लो तागेले संगतीक मारून ताका एक एक पण ताका दाखयत आशिल्लो की होची हिरण्यकशिपू शक्तिशाली आसा म्हूण. शेवटी केन्ना युद्ध दोग लोकां भितर जाता आशिल्लें तेन्ना पुरा देवता गण येता ती तांणी हे मुमेंटा खातीर वेट करता आशिल्ले. हे हिरण्यकशिपूचे टेररिझम मागेले हॅरेसमेंटाच्यान आमगेले मुक्ती जावचे आयचे दिवस म्हणून आयचे दिवस देव प्रकट जावन आयला आमचे पळोवका म्हणून. कशी लोक पाकिस्तान आणि इंडिया मॅच उरता तेन्ना कशी पळोवच्याक तांगेले दोळे कान पुरा ओपन दवरता ती तशी एक हे तांगेले मोस्ट वेटेड मॅच देवतांले तांणी येवन पळयता ती. मोठ्ठू लोक येतात, इवन लक्ष्मी देवी येता पळोवच्या कथीन केन्ना असेल देवा रूप पळयले नाशिल्ले विष्णूले. तेन्ना फायनली ताका हिरण्यकशिपूक तागेले पांयार बसोंक घेता आनी कसं जाता तो ब्रह्माल वरदान पुरा करता म्हूण. ब्रह्माल वरदान कसं आसा ताका घरा भितर बी मारना, भायर बी मारचेना, मनशाक बी मारचेना, पशून बी मारचेना. ते तरी ताण केले, अर्ध मनशाल रूप अर्ध पशु रूप घेवन आयलो. आनी पांयार धांवन घेतले, नेलार बी मारचेना, आकाशार बी मारचेना, अस्त्रान बी मारचेना, शस्त्रान बी मारचेना. कसं तागेले नांगतान ताणें पोट बगदून काडलें. आनी घरा भायर बी न्हय भितर बी न्हय. आतां आमी गांवांत आनी पळोव येता घरान प्रधान बागी म्हणून उरता, भायर बी न्हय भितर घरा सेंटर उरता ते तशीची ते प्रधान बागल्यार थंय वचून थंय बसता, पांयार घेता, अस्त्र न्हय शस्त्र न्हय, हे नांगतान तागेलें पोट पिंजून काडटा. पोट पिंजून तागेले आंत भायर काडटा, आंत भायर काडून गळे घालता. नरसिंहदेव भगवान की जय. हांतीक हे दिल्या म्हळ्यार नरसिंह देव कसले तागेले आंत काडून गळे कसले घालून घेता. पळोवचे गेल्यार एक मनशान आंत काडल्यार ते इतलें रगत येता, इतलें हळशीक. देवान अशी देवान शरीर इतलं पवित्र आसा, शुद्ध आसा, देवान कशी घालून घेतले. आता हिरण्यकशिपू इतलं क्रूर, इतलं उग्र आणि इतलं राक्षस असेल की ताणें देवाक शत्रुता करच्यानूच देवाक द्वेष करच्यान तू पुरो लाईफ काडलें. देवाल केन्ना ताणें लागीं येवचो प्रयत्न केलो ना, ते देवाल केन्ना सेव केलो ना ताणें. तागेल्यान एक पुणी कसं पुणी कर का म्हणजे ना तागेल आंत देवान गळे घालून घेतले 12 रुपांनी. म्हणजे तागेल सेव ताणें देवान स्वीकार करून घेतले स्वताच्यान. कितलं कृपाळू आसा देव, कितले दयामय आसा म्हणून. अशी ब्रह्माले पुरा वरदान पुरा करून हिरण्यकशिपूक मान काडता. तेन्ना हिरण्यकशिपू मान काडता जाल्यार तागेलो राग शांत जायना, कोप शांत जायना. कसले म्हळ्यार इतलो काळ जावन राखून पळयता 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 आशिल्लो प्रल्हादाक त्रास दिले, हे त्रास दिले, तशी केले अशी केले, पुरा साधू लोकांक गायक मान काडले. विष्णू कशी तडसूचे जायना आशिल्ले, कोप येता आशिल्लो. तितले दिवसान आमी केन्ना राग अशी तडवून धरले कशें जाता पळय, अशी सादारण शांत जायनाशिल्ले.
तेन्ना रूप आनीक व्हड व्हड गर्जने करता आशिल्लो विष्णू म्हण आनीक संतृप्ती जाली ना ताका मान काणबी म्हणून हे देवता लोक पळयता ती तेन्ना तांकां एक भंय लागता अरे जालें देवा लायिल्लें काम जालें विष्णू हिरण्यकशिपू मान काडचे जालें तरी देव आनीक अशी इतलो उग्र रूपार आसा तांकां आनीक भंय दिसचे लागले अशी कशी जातलें म्हण तेन्ना आवडटो लोक हांव वच तूं वच म्हणटानी तूं वच देवा बेगीन शांत कर म्हणून तांणी सूर केलें वट्टू देवता गणान कोणी वचच्या तयार ना ती गुरू तांणी लक्ष्मीक मुखार केले तूं तेगेली पत्नी आसा तूं वच तूं शांत कर बामणा शांत करचे तुगेल कर्तव्य तूं ब्राह्मण तुगेल संगती करता तुका बामणा स्वभाव गोत आसा तूं बेगीन वचून शांत कर म्हणटा लक्ष्मी दोळ धांपून घेवन सोडटी पळोवच्या वरें तयार ना की म्हाका असल रूप आनी नाक्काचें हांव केन्ना पळयल बी ना हा मगे बामणान असल रूप म्हाका केन्ना पळयल ना म्हाका हें पळोवचें जायना म्हाका भंय दिसता म्हणटा तेन्ना तांणी फायनली प्रल्हादा सांगचे प्रल्हादा खातीर देवान हें रूप घेतिल्लें नेवें हा आनी प्रल्हादान पळयलें धैर्य इतलें तागेले बापूस स्वताच हिरण्यकशिपूक मारता आशिल्लो तरी पण प्रल्हाद शांत रितीन पळयत बशिल्लो ते धैर्य प्रल्हादा पळयलें आनी वचून प्रल्हादाक सांगलो तूं उच्चात देवा शांत कर म्हणून. प्रल्हाद वचून नरसिंह देवा पांय पडता आनी नरसिंह देवाक हार घालता आनी सांगता आता तेव्हा तुका मस्त मस्त धन्यवाद आता तू आई काम झालंय मगे बापसूक तू मुक्त केलंय आता तू शांत जा म्हणते त्यांना एकदम शांत जावन आता नरसिंहदेव प्रल्हादान माते पर्शिता मोगान तागेले मातेक अशी हें घेता उमो घेता आनी तो सांगता तुका कसं वरदान जाय सांग तुगेलें दर्शन मेळ्ळें तूं आतां म्हगे बापसूक हें केलें आनी म्हाका कसो जाय जाल्यार एक इच्छा आसा बापसून इतलें पाप केलें की इतलें पाप केलें की मुखार वचून ते नरकांत खंयचे खंयचे नरकांत ताका भोगचें आसा ना ताका हे पापांतल्यान एक मुक्त करून सोड म्हणटा तेन्ना नरसिंह देव सांगता तू प्रल्हाद तुका मगो तसं तू कस कसल कश्टांत तू सहन करून घेतल्या हा तू इतलं मगेल नामस्मरण तू चोळना तुगेले भक्तीक इतलं मेचवला की तुगेले बापसूक कितें तुगेले इतपत 21 जनरेशनच 21 जनरेशन तुगेल मुखारी आणि तुगेल मागशीचे 21 जनरेशनाक हांव मुक्ती दिता म्हणटा अशी देव इतले अनुग्रह आमी देवाल प्राप्त करेत अशी प्रल्हाद महाराजाला असल मूड असले देव इतले दयामय आसा होलसेलान दिवचा लागता भक्तांक दिवच्या गेले तशीच आता आम्ही नरसिंह देवालांत आम्ही कसं शिक्या पळयता आता कृष्ण भगवद्गीतान सांगता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे प्रत्येक युगाक साधू लोकांक रक्षण करचे खातीर आनी असुरांक शिक्षा दिवचे खातीर देव येता नाश करचे खातीर देव येता तशेंच प्रल्हादाक हिरण्यकशिपू हे असुराचें रक्षण करचे खातीर नरसिंह देवा रूप घेवन देवान ते भगवद्गीतान कसो आदेश आसा ते देवान प्रूव करून दाखयले की हांव येता हांगा म्हणून तदनंतर अनेक उदाहरण दाखयले की आमी हे जगार कितले अरेंजमेंट करतले कितले अरेंजमेंट हांगा शाश्वत जावन उरका हांगा सुखान उरका हे जीवन आमी कम्फर्टेबल करून घेवका म्हण कितले कितले प्रयत्न करतले कितले कितले व्यवस्था करतले जाल्यार ते व्यवस्था केल्यार ते एक ना एक दिवस आमी हे जग सोडपा पडटा तशी हिरण्यकशिपून इतलो व्यवस्था केले पुरा शाश्वत अमर जावच्या इतलो व्हड तपस्या ताण केले इतलो व्हड पुरा देवता गणाक ताण कंट्रोल केले जाल्यारीची ताणें अमर जावचें साध्य जालें मॅन प्रपोजस गॉड डिस्पोजस तशी मनुष्य आमी हें करता उरतले की आमी आनीक उरका हे जगार आनीक उरका आनीक कम्फर्टेबल जावका म्हण जाल्यार देव देवाल प्लॅन हेंगड उरता आनी एक म्हळ्यार तशी भगवद्गीतान देव सांगता नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य तशी एक थोडे बी भक्ती केल्यार देव खंयचे खंयचे डेंजरांतल्यान आमकां प्रोटेक्ट करता म्हणून प्रल्हादाल भक्ती मिती तागेले प्रत्येक डेंजरांतल्यान देवान ताका रक्षण दिलें तशीच नरसिंह देव
शी नित्ता एक भक्ताला अपराध केल्यार कितलो म्हारग पडता आमकां आमगेल कितलो पतन जाता म्हणून हे आमकां शिकयता अशीची आणि देव प्रत्येक अवतारांत प्रत्येक एक एक आमकां लेसन शिकोवचे येता हांगा आणि एक मेन म्हळ्यार उद्देश म्हळ्यार देव अवतार घेतलो म्हळ्यार श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम कशी आमकां परत 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 देवाल स्मरण जावपाक हे रूपान पुणी आमी देवाल चंद चंद काणी आमी चर्चा करणं ताजी विचार विमर्श करणं देवाल उडगास परत परत काढता परत परत उडगास काढता म्हण हे विंगड विंगड रामा अवतार घेतलो परशुरामाला अवतार घेतलो वरदेव अवतार घेतलो मत्स्य अवतार घेतलो हे नरसिंह देव अवतार विंगड लिहिल्यान विंगड भक्ताल रक्षणे खातीर येता केन्ना विंगड शास्त्राचे रक्षणे खातीर केन्ना येता विंगड विंगड उद्देशा खातीर देव विंगड विंगड कालमानांत घेता जाल्यार देवाल एक उद्देश आमी केन्ना देवाल स्मरण करता विंगड विंगड रुपारी विंगड विंगड लीले आयकून देवाले स्मरण करता म्हण हेच उद्देशान देव येता हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका हे अवकाश दिले खातीर